बाजार म्हणजे आमी कालच्यान लावपाक दिल्ले, कालच्यान सुरू जाला। आयज म्हाका दिसता फूल फ्लॅश आमकां पळोवपाक मेळटा। म्हापशा वो माटोळी खातीर तो चवथीचो बाजारा खातीर फेमस मार्केट आणि म्हापशेचेच न्हू तर गोंयभरचे लोक येवन हांगासर खरेदी करतात। बरो रिस्पॉन्स गेल्या वर्सा मेळ्ळो, तेच्या पेक्षा बरो रिस्पॉन्स मेळपा खातीर आमी तुमी भायर पळयता एंट्री पॉयंटाक बॅरिकेटींग जे आसा त्या खातीर गाडयो भितून येवपाक जायना, फक्त लोक गाडयो पार्किंग भायर करून चलत भितून येवपाक जाय, जेणे करून तांकां सारके सिस्टमॅटीक भोंवपाक मेळटा। तुमी ऑलरेडी पळयता आसतले सिस्टमॅटीक भोंवपाक मेळटा। मदीं आमी स्पेसूय दवरलेली आसा, कोणाक ह्या सायडीन त्या सायडीन वचपाक जाय जाल्यार ती वेवस्था आमी केल्लेली आसा। मागीर बरो सिस्टम आमकां पळोवपाक मेळटा। सगळे माटोळी वेंडर्स जे आसा जेंच्यांनी टोकन घेतलेले आसा लायनीन रावन आनी आयज सारकी सिस्टमॅटिकली आपल्या नंबरार बसून म्हणजे खंय भायर भितर न करता सारकी सिस्टम म्हणजे एका लायनीन जर पळयलें जाल्यार तुमी सारकें पळोवपाक मेळटा। ह्या खातीर म्हाका सपोर्ट करपी चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन, आमची फूल टीम, आमचो म्हापशेचो आमदार, तसोच आमचो चीफ ऑफिसर आनी म्हाजी एज अ चेअरमॅन म्हणून म्हाज्या वांगडा आसलेली मार्केट कमिटीचे म्हाजे मेंबर्स आनी मार्केट कमिटी सगळे एमआय सुपरवायझर सगळे वर्कर्स जेंच्यांनी मेळोन म्हाका दिसता एक देड वीक आमी रातभर म्हणजे मार्किंग करप, मागीर सगळे चेक करप आनी पावसान त्या भायर आमचेर खंय तरी एक प्रेशर हाडलो म्हणजे मार्किंग केल्लेले वयताले, त्या खातीर परत एकदां मेळोन सगळ्यांनी आमी हे सगळे सारके सिस्टमॅटीक केल्लेले आसा। त्या खातीर हांव पुराय टिमीक हांवचे अभिनंदन करता। बरे आजून पर्यंत मेसेजी येवपाक सुरवात जाल्या म्हणजे बरो मार्केट हे पळोवपाक मेळटा म्हणून। तसोच MMA मार्केट असोसिएशन, मार्केट सगळे शॉपकिपर्स जे आसा तेंचोय सपोर्ट आसा, कारण गाडयो भायर लावच्यो पडटा, सकाळीं तांकां स्टॉक हाडचो पडटा आनी मागीर रातचो सकाळीं आनी रातचो दोनदांच तांकां स्टॉक हाडपाक मेळटा, मदीं हाडपाक मेळना। त्या खातीर तेंचोय एक सपोर्ट खंय तरी बरो मेळटा हे 2-3 दिसां खातीर, तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा। तशेंच आमी पळयता आमचे ट्रॅफिक पुलीस सेल तेंचे आमकां सपोर्ट मेळटा आनी पुलीस स्टेशन सिव्हिलानूय आसा, पुलीस आनी युनिफॉर्मानूय भोंवतात। सो बरो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा मार्केटाक आनी असोच म्हाका दिसता वाडत वयचो आनी आमचे माटोळीचे वेंडर्स जे आसा ते पाट घेवन बसल्या, फोग घेवन बसल्या, चतुर्थीचे सगळे डेकोरेशन घेवन बसल्या, तांकां भरभराट गिरायक जावची आनी सगळ्यांक एकदां चतुर्थी शुभेच्छा दिता। जेन्ना एसएमपी सेशन चालू असले तेन्ना विजय सरदेसाय त्यांनी एक प्रश्न मांडलेलो एसएमपीन सांगलेले की जे लोकल वेंडर्स माटोळी सामान घेवन बसता गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान तो सोपो घेवचो न्हू म्हणून। तेजेर गोंय राज्य मुख्यमंत्री सीएमानी स्टेटमेंट केलो की आपण डायरेक्ट करतलो, पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटी जितली आहा तांकां सांगतलो की सोपो कलेक्शन कर नाका। अशें खंय आमकां दिसना सद्या येवं ना। आख्या गोंयान आमी पळयलां काय ठिकाण जे आसा फोंड्या म्हणा, बिचोले म्हणा, तुमच्या म्हापसानूय पळयलां आमी की सोपो कलेक्शन केल्लो आसा। ह्या हाचेर कशें तरेन पळयता? एक्चुअली आमी 1.5 बाय 2 मीटर दिता आनी सोपो जर पळयशात जाल्यार म्हाका दिसता 200-300 रुपया पर वेंडराक वयता पर डे, पण तशें न करता एज पर सीएमान आमकां स्टेटमेंट दिल्लो आसलो, जरी आमकां नोटिफिकेशन येवंक ना तरी सुद्दां, कारण चीफ मिनिस्टर म्हणटकूच आमकां वेंडरा कडेन पोवचें पडटा हे तेंच्यांनी सांगतकूच। सो त्या प्रमाणे आमी फक्त गार्बेज टॅक्स म्हणजे तुमी पळयता आसतले गार्बेज कितलो उरता तो हांगासर लास्टाक वेंडर्स हाडून वयता, त्या खातीर तांकां फक्त 70 रुपीज आमी चार्ज केल्लेले आहा। सोपो आमी त्या प्रमाणे सोपो म्हणून एक्चुअली सोपो आमी चार्ज करूंक ना, सोपो जर चार्ज केल्लेले पर डे 250 रुपया 300 रुपया जर हे जाता एक्चुअली, पण आमी फक्त 70 रुपीज पर डे तेंचे घेतलेले आसा गार्बेज हे म्हणून। तुमी पळयता आसतले की वयताना कितलो कचरो हांगासर उरता, त्या खातीर आमी सोपो न म्हणटा फक्त गार्बेज टॅक्स आमी तेंचे इन शॉर्ट घेतलेले आसा, सोपो घेवंक ना। सोपो जर घेतलेले जाल्यार म्हाका दिसता पर वेंडर 250-300 रुपया जातले आसले। त्या भायर एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता, कारण आमी म्हणटात माटोळीचें सामान आमी घेता स्वता, प्रत्येक वेंडर्स हांगासर विकता आनी लोक म्हणटा की इतले वाडलेले आहा त्या रेटीन खंय तरी म्हाका दिसता सरकारानूय खंय तरी विचार करचो, नाल्यार एक रेट कितें तरी सजेस्ट करची, कारण सद्या मुर्तीचे कमी पयशे आनी माटोळीचे चड अशें म्हाका खूब जाणांनी म्हटलें आनी तुमी तेंचो सोपो घेयना। पण तशें न करता एज पर सीएम स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टराच्या स्टेटमेंटा पर्यंत हे करून आमी फक्त गार्बेज कलेक्शनाचो फीज घेतलेली आहा, सोपो आमी घेवं नाका म्हणून आमी रिक्वेस्ट केल्लेली। माटोळी सामान इतले वाड जावपाचें कारण कितें? म्हाका आतां कांय कळना। आतां सद्या प्रत्येकाचे रेटी वाडत चल्लेले आसा, त्या प्रमाणे मे बी कारण पळय सगळींच हांगासर वेंडर्स जी आसा ती आपल्या पोरसांतले किंवा आपल्या एरियेंतले हाडिना, तांकांय होलसेल घेवचें पडटा, मागीर तांकां विकचें पडटा आनी भायरसून घेवप आनी हांगासर दीसभर वताक रावप विकप हे तांकांय खंय तरी डिफिकल्टी जातात। मे बी त्या खातीर रेटीचें खंय वेरिएशन जालां आसतलें। तुमी स्वता म्हापसा मार्केटान आतां येयलेले आसा, तुमी सगळी सरावंडींग आमी पळयता माटोळीचे वेंडर्स आसा, कितें तरी तुमी एक सांगलें वयतलें की रिजनेबल रेट आसा कितें लोकांक दिवची सोय सुविधा खातीर?
पळय हे रिजनेबल रेट सांगपाचें आमकां म्हाका दिसता आमी सांगीत जाल्यार ते आयकतले अशें नसता, कारण तेंचें कॉम्पिटिशन शेजाऱ्याक माटोळ्याक कसो बसला तेंच्या भितून कॉम्पिटिशन जावन आपलो सेल कसो करचो हे प्रत्येक वेंडराचेर आसपाक जाय. मे बी कशें जावं शकता ते म्हाका खबर ना. प्रत्येक वेंडरान आपूण कसो सेल करतलो ते मे बी ठरयलें आसतलें. कोणाची चड आले कोण आपूण सवाय दिवन विकता. एक प्रत्येकाच्या बिझनसाचें एक हें आसता, सो त्या प्रमाणे तेंचें कितें आसूं शकता. ते म्हाका दिसता सरकारान हेचेर विचार करपाची गरज आसा एक्चुअली आमच्या, आणि तेंच्यांनी एक नॉमिनल रेट कितें प्रत्येक हेका लायले जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक आनीक इझी पडटलें. इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा. आता पहिली गोष्ट म्हणजे सोप्या बद्दल जे उलोवपाक गेले जाल्यार ऑलरेडी तेंच्यांनी टेंडर भरलेलो आसा. तर आमच्या म्हापशाचे सोडले जाल्यार भायलो लोक म्हापशान येयलेलो आसा. त्या भायल्या लोकां खातीर जर ताणें सगळ्याच लोकांचें सोडलें जाल्यार तो लुकसाणान पडटलो सोंपेकार, ऑलरेडी टेंडर भरल्यामुळे. दुसरी गोष्ट म्हणजे सोपो आमचो डेलीचो 50, तितून तो समजा आनी 20 रुपया जर वाडयला हे फावटी म्हणजे 70. कित्याक हे कचरो जो आसा पळय ह्यो आतां उरता तो डेली विजीस जे लोक आसा पळय कचरेकार भरतात तेंकां डेली विजीसाचें पेमेंट दिवचो पडटा. हो कचरो भरप बिरप सगळें म्युनिसिपालिटीच काम करतली पयशांनी. तेका लागून हो आमी सोंपो दिलो म्हणून आमचे व्हडलेशें कांय दिसना. ते दिवकूच जाय, कित्याक आमी हेजेर कितें तरी कमयता म्हणून आमी आमची म्युनिसिपालिटीचे समजोन आमी तेंकां म्हणून कितें तरी आमी हेल्प करपाक जाय. ते सारकेंच तेंकां सोडून उपयोग ना. गार्बेजाची खूब आसता न्हू, हाची भरपूर गार्बेज आसता उरलेली सुरलेली कशी. दुसरी गोष्ट म्हणजे कितें चवथ बेगीन येयल्या कारणान रानान बी थोडे जे सामान जे आमी जंगलाचे बी आसता पळय ते आजून पिकोंक ना. त्या कारणान कितें आहा थोडे मातशे रेटी वयर सकयल जाल्ल्यो आसा. पूण गरीबांतलो गरीब जो आसा पळय तो गणपती कडेन कशे ना कशे पयशे खर्च करून व्हरतातूच. म्हारग म्हणून बी असो पळय ना. ना एफर्ट ना म्हणजे तो कितें आहा 100चे हेडून खंय सवाय मेळटा ते सोदूंक भोंवतलो आनी सवाय तरी घेवन तरी वयतलो. थोड्याचे कितें फ्रेश माल आहा बरो माल आहा तो मातसो रेटी म्हणजे चड लायतात. थोडे कोण आहा ते आपूण घरचे कितें हाडला ते मागीर सवाय दिवन वयता. आमी समज 100 घेतलेले 120 तरी आमकां दिवपाक ते सबंद आमी बसता न्हू हांगासर. आता केळी आसा पळोवंक गेले जाल्यार अंदाज सायजी प्रमाणे 200 आहा, 250 आहा, 300 आहा, 400 पर्यंत आहा. मोठो फेणो बी आहा पळय तो रेटी प्रमाणे. कोणाक माटोळी जाय पळय त्या प्रमाणे कोण तो बारीक मोठो व्हरता. सुपारी आहा ती मातशी लोक असं निवळ अशी दिसपाक लागून माटोळीक लागून एक म्हारग बसून व्हरता. थोडे गरीब आहा तो एवढो बारीक शिपटे 200चे बी अशें व्हरता. थोडो आहा तो मोठे करपाक 1000चे उदा व्हरता. ना तशें वाडलेले ना. वर्साचे सामान्य मनीस घेवंक शकता हय, तशें चडूय वाडलेले ना. ना हे गोंयच्या भासून गोंयान कितें आसा व्हडलेशें कांय ना न्हू. हे सगळे महाराष्ट्रान दोडा मार्ग नाल्यार वाळपय, सत्तरी, ठाणे तेवढेच जे रान आसा पळय थंयसून येवप. हे म्हापशां आमच्या गोंयान तशें व्हडलेशें हें जें कांय ना. लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणजे एकदम गर्दी बी ना आणि एकदम कमी बी ना. आता 2 पार्ट जाल्ले त्या कारणान मातसो लोक आता कितें कमी आहा जेवणाक गेलो घरा कडेन. पण सकाळी लोक चुकोन माकोन सगळें जाला. म्युनिसिपालिटीन मॅनेजमेंट बरें केला. आमचे वर्सात ते बरें करतात. तेंचे बद्दल आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक तेंची खूब घाई गर्दी आसता. तेंकां सगळ्या लोकांक हँडल करचें पडटा. कोण बसला उठला, कोण फाटी येयलो फुडें येयलो, नंबर कोणाक चुकोन हेडून तेडून मेळ्ळो ते कितें आहा आमी तेंकां म्हणून समजून घेवंक जाय. ते आमकां समजून घेतात आनी खंय चुकलां माकलें आमचें करेक्शन आमचें करतात ते. मॅडम बाजार घेवन बसले माटोळीचे सामान कशें रेटी कशे तरेन आहा? हां खंयचे रेटी वाडल्या? आतां पोरूच्या हितून आनी ओनूच्या रेटीन कितें सद्या वाड जाल्ली आहा माटोळीच्या सामान? 100 रुपया जुडी आमकां दिल्या. आतां 100 रुपया जोडी पडल्या. एक जुडी. आतां विक्री कितें आहा? विक्री अजून काय जावना. सो ओनू वाड आहा मातशी माटोळीचें सामान? वाड आसा म्हणजे हेच चड थोडे मेळना. हां
आणि केळीचे फेणे वगैरे त्यांची रेटी कशा आहा? अशा रेटी ओके. मॅडम माटोळी सामानचे रेटीन बद्दल मातशें सांगा. कशा तरेन रेटी आहा? पोरूची रेट, ओनूची रेट, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आहा? कितें पोरू रेट मातशी कमी आसली. ओनू तेंच्यांनी खूब सिरियस रेट दवरलेली आसा. भेंडे जाता आमी आतां हे भेंडेच घालता आमकां 1200 रुपया 100 भेंडे आमी कशे घालता. निरपणस आमकां 300 250 निरपणस दिता. विक्री कितें? विक्री आतां कशें जातलें 50 रुपया तरी नाका आमकां तिचे दीसभर रावता म्हटल्यार. व्यापार सगळोच म्हारग जाल्लो आसा. म्हणजे माटोळेचे सगळेंच सामान वाडलेलें आसा. एक एक वाडलेलें आसा. गिरायक कशें आहा ओनू? गिरायक ओनू कांयच ना. अजून पर्यंत लोक हांगा एकदम पांय घालपाक जागा नासताली. पण लोकांची हेच ना. कितें म्हारग जाला म्हणून गे? आता म्हारग जाला की आता लोक हेवटेन तेवटेन गाडयांनी घेवन बसता, रस्त्यांचेर बसता. म्युन्सिपालिटी तांकां हे करिना. जाय थंय बसता. मार्केटान ना म्हटल्यार भायर लोकांक जास्त हे. म्हणजे भायरच्या भायर घेताना वयता. सकाळी आनी 9-10 जायसर भायर लोक आसलो ते होलसेलान कमी घेवन वयता. सकाळ फुडें आतां भायरसून भायल्या भायर घेवन वयता. आमी हांगा हे काडून सोपो हे करून पयशे दिवन आमकां हांगा आतां गिरायक ना. आमी रिणां काडून आमी पयशे काडले. तुमचो सोपो घेतला? हय घेतला आमचो. कितलो? एका नंबराक 280 रुपया. 280 दिसाचो काय? हो 4 दिसाचो म्हणटा. 4 दिसांक कोण बसतात? आयज आनी फाल्यां 2 दीस बसता. अच्छा. पण ते म्हणटा आमी 4 दिसांचो काडले. 4 दिसांचो वेपार खंय आसता? कितें जो माटोळेचो बाजार 4 दीस नासता न्हू. मातशें एक ब्रेकअप दिता की आतां सुपारीची रेट कितें आहा? केळीची रेट कितें आहा? सुपारीची आतां हे आनी सुपारी 800-900 रुपयाचो हे सुपारीच्या घडाची आतां 900 रुपया रेट आहा. अच्छा. आणि केळीचो फेणो? केळीचो फेणो हो आमी 200-250 केळीचो फेणो. 200-250? आमी 300 दिली. बाकीचे जे हरणां वगैरे सगळें कितें आहा ते? 50 एक विकता. 50 एक विकता. अच्छा. सोनू चड वाड जाल्ली आहा. भायर वाडलेले आनी लोक कितें भायले भायर विकता. हांगा भितर मागीर कोण येवंक पळयना. चवशी वाटेन भायर विकले जाल्यार भितर कोण येता. हे बाजाराक तशेंच जाता आनी सदच्या बाजाराकूय तशेंच जाता. लोक भायले भायर घेवन वयता, भायर विकता. पूण बाजारात भितर कोण आसता. मी पळयलं की म्हापसा मार्केटान माटोळेचे सामान ऑलमोस्ट येयलेले आसा. तुम्ही विकता माटोळेचे सामान. अंदूचे रेटी कशा तरेन आसा? आमी पळयलं की म्हागाय जायत आसा आनी रेटी ह्या वर्सा चड भरमसाट दिसता फेणे बिणे केळीचे. रेटीनूच तशे आयटम पडला जाल्यार आमी विकतले. आमकां कितें उरूं नाका 10 रुपया तरी वय. आतां ऑलमोस्ट एक सामानाची कशा तरेन रेट आहा? केळीचो फेणो म्हणा, बाकीचे सामान म्हणा. आतां आमकां होलसेलान पडला 40 रुपया एक आयटम पडला. वयर 10 रुपया तरी आमी हांव आतां 50 घालता. म्हाका 40 एक आयटम पडला म्हणून. ओके. आता हे सगळे माटोळी सामान येता खंयसून? भायरसून येता चडशे. भायरसून येता. ओके. आता कितें कॉम्पिटिशन आहा हांगासर मार्केटान की तू जी रेट आहा तेजेर म्हाजी रेट आहा अशी कितें? 2 वर्सांची गोष्ट अशी जाल्या की चडशे सामान कणकुंबे आनी जांभळक्यान येयला. जे सामान येताले पेडण्या जावं गोडामार ही लायन येताली पळय ती ना. आनी त्या गोश्टींनी तेंच्यांनी सुद्दां रेट दामून धरल्या म्हणून लोकांक रेटूय चड पडलेली आसा. कारण हे कित्याक चडशे गाडयो तेंच्यो भरून येयलेले आसा. अशें केन्ना जायना. अशें जायनासलें केन्ना. सो अंदू रेटी मातश्यो चड आहा. 5 रुपया सुद्दां देवंक पळयना एका आयटमाचेर. 40 आयटम 35 मागलेले दिनात ते. 40 जाल्यार 40 धरता. म्हणजे थंयसूनच डायरेक्ट वाडोवन येयल्या. सो तुमकां त्या रेटीन दिवचे पडटा आतां. आनी तांकां कळलेलें आसा गोंयाची रेट वेगळीच आसा. अच्छा. अशें गोंयान जी रेट आहा पळय ती खंय मेळना रे. म्हणून तो सुद्दां महाराष्ट्राचो जावं कर्नाटकाचो लोक हांगा लोक जेन्ना तुमच्या कडेन मॅडम व्हरोंक येता तेन्ना तेंचो फिडबॅक कसो आहा? फिडबॅक म्हारग म्हणटा. कितले म्हारग विकताय तूं अशें म्हणटात ते. हांव मागीर म्हणटा आमकां कितें उरना जाल्यार आमी म्हारग विकतलीच न्हू. मागीर वयता फुडें गिरायक? फुडें वयता गिरायक घेयना मागीर. दुसरी एक गोश्ट आहा 10 वर्सां पयलींची गोश्ट अशी आसली की लोक एरेंजान जाताले लग्न पळय तेन्ना लोक हाडून बॅगा दिताले भर म्हणून. ती आयज ना परिस्थिती. तेन्ना 10 बॅगा येवप म्हणजे वेपार काबार जाता. आयज सगळें मोगान जाता. तो म्हणटा आपल्या गोश्टीचो
खुबशे कमी जाला. कितें सांगता आम्ही कितें म्हणटा सोपो घेतला म्हणटा पूण सोप्याची पावणी तो पात्रांव एकदांच दिवन हाडटा न्हू तेची कितें चूक ना तेतून. ती कितें तेका जर मुख्यमंत्र्यान सांगलेले सरकारान कितें तर ही एका चवथीची तुका तेका सोडचें पडटलें म्हणून तितकें एका कमी करूंक जाय आसली न्हू तेणी पावणी हाडपाची. तेका सूट इतकी दिली जाल्यार तो आमची सोपो घेवचो नासलो तेची म्हणून चूक ना. तो पयशे भरून पावणी हाडटा न्हू आमचे कितें 280 दिले म्हणून ते कितें व्हडलें न्हू पूण तेणी गव्हर्मेंटान तेका तितले मातशें लॅस करूंक जाय आसले. ही तूं सोप्याची पावणी कमी कर मातशी आनी हे तुका इतले पयशे आमी कट करता अशें तेका तितके आमकां कमी बसतले आसले ना आमकां फायदो जातलो न्हू. तेणी कितें पयशे भरले आनी आमी कितें आमी पयशे दिना म्हटले तेका सोपेकाराक तितकी लुकसाणी जाता न्हू. तेचे चुका ना सोपेकाराचे. आतां फुडल्या वर्सा जर आमकां जर गव्हर्मेंट जर आमकां सोप्याची पावणी तुमी दिवं नाका म्हणटा हेचे चवथीचे जाल्यार तेणी पावणी हाडटनाच तेका सांगूंक जाय तुका चवथीचे पयशे दिवंक मेळचे ना म्हणून अशें. बाजार म्हणजे कितें बाजार सगळो आतां सगळे म्हारग जाल्लेले आसा. काय सवाय कांयच ना. डबल टिबल रेट वाडलेली आसा आनी गरीब लोकांक ते परवडना तशें व्हरपाक ते जायना. माटोळीचे सामान मेन म्हणजे कितें आसा मेन म्हटल्यार कितें रान आसा पळय ते रानान लोकांनी सगळे कातरून कट करून बिल्डिंगे बांदलेले आसा. ते सगळे जर यूज जाता तसली झाडां कापून जर बिल्डिंगे बांदले जाल्यार आमकां फुडें असले दिश्टी पडचे ना न्हू. तेंच्यांनी हे अशें जाय पडटा पळय ती झाडां तेंच्यांनी कट करूंक जायना. ती आमकां फुडल्या आमचे पिडयेक आमकां दवरूंक जायी. ते हे वयल्यान येता. हे सामान आमचे थोडक्यान आमकां मेळटा आमच्या गोंयान सगळेच आमच्या गोंयान मेळना. भायले येता आनी आमच्या गोंयानूय मेळटा. वाळपय मेळटा वाळपय बिचोले जावं ती रानान खेडवळ कोण आहा पळय गांवांनी ते गांवांतले लोक हाडून आमकां म्हापशां घालता. सगळेच कितें आमच्या गांवांत हे मेळटा अशें ना. बार्देसान तूं इतले सामान हे मेळना ना ना इतले सामान मेळना थोडक्यात मेळटा. थोडे 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 मेळटा ते नाल्यार सगळे चडशे वाळपय मेळटा. मेन म्हटल्यार किवनेचे दोर ती किवनेची झाडां मारलेली आसा म्हणून ते दोर कमी आसा. आनी हे माडी म्हणजे सुपारे ते परत हे आसा कांगले केळी हे मातशी शॉर्ट आसा. हे मातशे शॉर्ट आहा थोडके मातशे थोडे थोडे फाल्यां म्हणटा मातशे आनीक म्हारग जातले कित्याक जाणा आतां थोड्या प्रमाणान कशे बाजार दिसता हो. आनी लोकांनी जर फाल्यां हाडून आमकां त्या लोकांनी घातलो त्या भायल्या लोकांनी आमकां हाडून दिलो तर ह्या परा लोकांक मेळटलो. म्हणजे आतां लोक फाल्यां तय तेंची फाल्यां ती तेंची चोद आसा तेंची चोद आहा ते कितें रानान वचूंक शकना. आयज जर ते गेले जाल्यार फाल्यां सकाळी आमकां हाडून दितले ते मागीर आमी लोकांक दितली न्हू. तेका लागून मातशे फाल्यां मातशे म्हारग जातले. ते गेले जाल्यार सवाय जातले आमकां हाडून घातले जाल्यार सवाय जातले. मातशे म्हारग आसा म्हटल्यार गिरायक काय ना गिरायक ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.